सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन आयच्या दिसा किरीत भाशेन देवाक दिनवासुया. आयज आमच्या गोंयच्या मुक्तीचो दीस, लिबरेशन डे. आजून पासून आमी लिबरेशन जाल्ले ते परतून घोडये स्लेवरीन भितर सरता, परतून गुलामपणान. जाल्यार आमच्या राज्या पासत खिरीत भाशेन मागुया. आनी आमच्या राज्या पासत म्हणटा तेन्ना आमचें राज चलयता त्या सरकारा पासत मागुया, आमच्या चीफ मिनिस्टरा पासत आनी आख्खो मंत्री मंडळ जो आसा तांचे पासत खिरीत भाशेन मागुया. जें गोंयांक माल पडटा वो गोंयचें लुटून खावपाचें चल्ललें आसा आनी जे वेगवेगळे स्कॅम चालू आसात सरकाराचे तर्फेन ते सगळे बंद जावपाक आनी नीत जावपाक खिरीत भाशेन आमच्या गोंयांत नीत जावचे पासत आयच्या दिसाक आमी सगळीं खिरीत भाशेन मागुया. बागेन फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताकाय उलो मारुया, आमकां मजत कर म्हूण. देवान आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवारूंक, जें वायट आमच्या गोंयांत चलता तातूंतली आमकां निवारूंक आनी आमकां खरें लिबरेशन दिवंक खिरीत भाशेन आमचे परजे पासत आनीक परजेचेर राज चलयतल्या पासत मागुया. आयची मिसाची भेट आमी खिरीत भाशेन देवाक दिनवासून भेटयता. आवेलिनो आनी आना मारिया कुलासो आयज आपलो लग्नाचो 25 वर्सांचो समारंभ करतात. तांचे बरोबर आमी सगळीं देवाक दिनवासुया, आर्गां दिवया. तांचे पासत, तांच्या घोराब्या पासत, तांच्या भुरग्यां पासत हे भेटीन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जोविनो बेनेडिक्तो पेरेरा, देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. क्रिस सिल्वेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता, देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी आमचे पासत, आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या गांवां पासत आनी राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयतात. देवसा फिलोमेना गामा आनी फामील, दाबोली मिनीन फेर्नांडीस आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, सोडवणदार हो पळय येता, तुमची सोडवण करूंक येता, तुमकां लिबरेट करूंक येता. ह्या सोडवणदाराक जायते पावटी आमी कुशीन दवरला आनी आमीच सोडवणदार जाल्या. ह्या सोडवणदाराचीं उतरां कुशीन दवरून आमी फकत आमकां जें कितें फायद्याक पडटलें, आमची आशा भागयतलें तसल्यांक घट धरून आमी जायते पावटी रावल्या. असल्या चुकीचें. हे मिसाची सुरवातेक देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें विचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्याच देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या असोक्त मनशा सैमान जल्मलो म्हूण अकोंड आनी थीर भावार्थान सोत मानून ताका सगल्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खतखतीत भक्तीन समारंभूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागतां त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा, सासणाच्या सासणान. फुडाऱ्यांच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुलांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पोतीन वांसती देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांसती देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तावन बरी चोत्राय धरून राव. दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांत तावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल परजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली, कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें, इतलो तेजवंत तो दिसतालो. तो खंय तावन आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तावन दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवं नाका आनी कांयच अपवित्र खावं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांत तावन मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयतलो नाजारीत म्हूण पाचारतली. ते अस्तरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. परतून म्हणयात, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें कोडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कोडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तरणे पिरायेंत तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगोड करतलो. देवा, म्हजे तरणे पिरायेंत तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या उचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उद्गार.
पोरजा मुखार कुणा करून दवरलेले जेसेचे मूळ तूं काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना आबियसाच्या वांगडाचो जाकारियस नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुळयेची. चुकय नासतना दोनयांच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाडयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली तेन्ना धूप जळोवंक तो देव मंदिरान भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियस घाबरलो आनी थाऱ्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियस, तूं भिवू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी तावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच थावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाचे संस्थेंतल्या जायत्या जाणांक दुनिया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायचीं आनी भुरग्यांचीं काळजां मोगान एकवटावंक, खालतीनूय तांकां धर्मवंत मनशांची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मोन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पतीन म्हातारी पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यान उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजीं उतरां खरीं जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली नाय देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडोवेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच तांचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें. पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण तीं समजलीं आनी मनो उरलो म्हणटच तांचे लागीं कुरवांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्टेचे दीस भरतच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गर्भेस्त जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वल्लो पयस करूंक देवान येवजिलें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भाव भयणीनो, 2 नांवां आयज आमी देवाच्या उतरांनी आयकता. एक सॅमसन आनी दुसरें जुआंव बावतिस्त.
सॅमसन आनी जुआंव बावतिस्त दोगूय जाण इस्रायल परजेक सोडवण दिवपाची वाट तयार करता. सॅमसन परजे पासत झुजलो, एक झुजारी कसो जैत मेळयलें आपले परजे पासत. आनी जे कोण आपले परजेचेर घुरी घालताले, बायले येवन आनी आपलें राज काबार कोत्ताले, लोकांक काबार कोत्ताले, सोतायताले, तांकां काबार केले. झुजारी कसो जिखलो, जैती वन जालो. दुसरे वाटेन जुआंव बावतिस्त जेजू सोडवंडार येवचो आसा ताची वाट तयार करूंक जुआंव बावतिस्त एलिजाचो आवाज. आनी हो आवाज खेरीत भाशेन ह्यो वाटो तयार करूंक करता आसतना हो आवाज सगळे परजेचेर मन बदलूंक, नवसरणी करूंक, जिवीत बदलून ह्या सोडवंडाराची वाट तयार करून ताका घेवंक तयार जावं. एके भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता दोगूय जाण हे परजेक सोडोवचे पासत आयले, लिबरेट करूंक आयले. आयज जेन्ना आमी आमचो गोवा लिबरेशन डे मनयता जाल्यार लिबरेशन म्हणटा तो एक दिसाचें काम न्हू, तो एक प्रोसेस. जे भाशेन देवाच्या उतरान आमी आयकता जायते प्रवादी येवन गेले, शिकोवन गेले. ही शिकोवण जी दिल्या ती बीन होच प्रोसेस. आनी तातूंत भितर झुजारी आसा तेय गरजेचे. तातूंत भितर शिटकावणी दिवपी आसात आनी पवित्र स्नान दिवन पातकां भोगसुपी आसा तोय गरजेचो. म्हणटच हें लिबरेशन म्हणटा तें पवित्र हे परजेचे तें एकल्या मनशान करूंक ना. दुबाविरेत सोडवणदार जेजू सगळ्याहून देवान धाडलेलो, देवाचे उजळणेचो भाग कसो आयलो आनी मनीस जावन ताणें आमची सोडवण केली. सॅमसनाचो जल्म जेन्ना जालो तेन्ना मनशाची पदवी कांय चलना तेन्ना. म्हणजे ताची आवय बापूय मानोवा आनीक आना दोगूय जाण वांसटी, तांच्यान भुरग्याक जल्म दिवंक जायना. आनी देखूनच ही पोतीन रडटाली देवा मुखार वचून, पवित्र मंदिरान वचून बसताली, देवा लागीं मागताली लिबरेट मी, म्हाका सोडय. कित्याक म्हजीं घरचीं, म्हजीं शेजारी आनी दुसरीं जीं कोण म्हाका वळखतात तांच्यो ज्यो केण्ण्यो आसात, तूं वांसटी, तूं वांसटी, तूं वांसटी, तुका भुरगें ना, कित्याक भुरगें जायना, देवान कास लायल्या, असलीं जायतीं उतरां आयकून कांसार जाल्ली. आनी देखूनच देवा लागीं आल्तारा मुखार वचून मागताली सद्दां. आनी देवान तिचें मागणें आयकलें. देवदूतान तिका संदेश दिलो, चल वच, घरा वच आनी तूं गरबेस जातली. देवाच्या मनशान व देवदूतान जी दिल्लो संदेश आसा तो तिणें आपल्या घोवाकूय सांगलो. एकलीच घेवन ती ओगीच रावूंक ना, पूण आपल्या घोवाक तिणें कळयलो हो संदेश. आनी तांणी दोगांयनी एका भुरग्याक जल्म दिलो. आनी ह्या भुरग्याक जल्म दिवचे पासत कितें करचें, कितें ना करचें तेंय तिका देवदूतान शिटकायल्लें. लागरें कितें पियेवचें न्हू, सोरो असलें कितें पिवचें न्हू, पूण तुजो डायट सांबाळ, बरे भाशेन जिये, बरे भाशेन देवा मुखार खालती जाव. आनी ती जाली आनी तांगेर भुरगो जल्मलो सॅमसन. जुआंव बावतिस्त जल्मता तेन्नाय तशेंच जालां. जाकारियस आनी एलिझाबेथ दोगूय जाण म्हातारे पिरायेर पावलोलीं, भुरगें जावपाची शक्यताय ना. आनी ह्या वाटेन एलिझाबेथ तेंच करता. एके वाटेन भिवोन वो लोजेन वो किकोंत जावन भितरूच आसताली. तिकाय लोक ह्योच केण्ण्यो दितालो, वांसटी, वांसटी, वांसटी. आनी असले वेळार जाकारियसाक जो संदेश मेळ्ळो तो देवाची सेवा करता आसतना मेळ्ळो. आनी हो संदेश घेवन तो भियेलो. आनी उतरां परतून आयज आमकां आयकूंक येता, भिवू नाका. पवित्र पुस्तकांतलीं खेरीत उतरां भिवू नाका. जाल्यार देवदूतान जाकारियसाक ही उतरां म्हणलीं, भिवू नाका, कित्याक उमखें घडपाचें आसा. तुमगेर एक पूत जल्मचो आसा हे म्हातारे पिरायेर. भाव भयणीनो, ह्या दोग जाण जोडयांक एलिझाबेथ आनी जाकारियस, मानोवा आनी आना,
तांकां पयली सुवातेर देवान आपले येवजणेन सोडयली, तांकां मुक्ती दिली. हे सगल्यो केण्ण्यो ज्यो तांकां सोसूंक पडटाल्यो तातूंतली. आनी केण्ण्यो सोंसप म्हणल्यार कितें तें तुमी जायतीं जाणां आसतलीं. भोव करून जेन्ना तुमचेर आड तुमची शेजारी उलयतात, सोयरीं तुमकां बरे भाशेन त्रातार करना, वो तुमी जायते पावटी तुमच्या शेजाऱ्यांक उलयतात, वो तुमच्या सोयऱ्यांक बरे भाशेन ट्रीट करना, तेन्ना तुमी जाणा हाचो परिणाम जण एकल्याचेर कितें जाता तो. आनी तातूंतलें सोडूंक आमकां कितलें गरजेचें. आनी हें लिबरेशन जाल्यार तांचें लिबरेशन जेन्ना जाता ह्या दोन जोडयांचें, तेन्ना फकत तें तांचे पासत न्हू, पूण परजे पासत. सॅमसन हे परजेक सोडोवपाक, तांचो झुजारी जावपाक मुखार सरतलो. जाल्यार दुसरे वाटेन जुआंव बावतिस्त हेच परजेक सोडवंडराची वाट तयार करूंक तांच्या पातकांतले भायर सरात म्हूण उलो मारतलो, नवसरणेक उलो मारतलो आनी पवित्र स्नान दितलो पातकांचें बोगसणें दिवच्याक. जाल्यार आयच्या दिसाक जेन्ना आमी आमची तयारी करता जेजूचो जल्म समारंभ नव्यान उगडास करूंक, की सोडवंडार आमकां सोडवण दिवंक आयला, सोडवंडार आमकां मुक्ती दिवंक आयला, आमकां लिबरेट करूंक आयला. जाल्यार ही तयारी करता आसतना ह्यो थोड्योश्यो वस्तू जातून सोडवंडाराक घेवपाची तयारी आसा, देवाचें उतर आयकूंक जाय, खालती जावपाक जाय, ह्यो सगल्यो वस्तू आमच्या मनान दवरून भाव भयणीनो आमकां ह्या आयच्या मिसाचे भेटेन ही कृपा मागुया. सगल्या देण्यांनी देवान जेन्ना आमकां बोल्ललीं आसात तेन्ना आमी देवा मुखार एक देणे जावं. फकत आमचें जण एकल्याच्यो दुखी, आमचे जण एकल्याचे कोश्टूच घेवन भितर रावल्यार जायना. एलिझाबेथ गोरबेस जाल्या उपरांत पासून 5 म्हयने ओग्गी बरी रावली भितर, कोणाक सांगूंक ना. दुसरे वाटेन मानोआ आनी आना पयलीं तांणी कोणाक सांगूंक ना, पूण जेन्ना देवाचो वेळ आयलो देवाचे येवजणे प्रमाणे, तेन्ना सगल्यांक गमलें, सगलीं खुशाल जालीं, सगलीं अजाप जालीं. तर देव जेन्ना आमचे सवे हें करता आमच्या भावार्थाक लागून, तेन्ना आमचे पासत जायतीं जाणां अशींच अजाप जावची, अशींच देवाक आर्गां दिवंक ताणें मुखार येवचें. अशींच आमचेर जेन्ना देवाची कृपा पडटा, देवाची येवजण आमचे सवे खरी जाता, तेन्ना आमचे पासत जायत्या जाणांनी देवाशी परतून येवची. जाल्यार ही कृपा आयज आमकां मागता आसतना आनी आमच्या गोंयच्या लिबरेशन डे आमी मनयता आसतना देवाक आर्गां दिवया. आनी जे कोण आमचें गोंय आजून पाड घालतात, जे कोण आजून पासून आपलोच फायदो पळयतात, जे कोण फकत आपणाचेच वांगडाचे जे आसात आनी नाडटात चोरतात तांकांच प्रोटेक्ट करतात आनी परजेक आयज साणून उडयतात, जाल्यार असल्यांची सगल्यांची झट्टी घे म्हूण देवा लागीं मागुया. असल्यांच्या हातांतले आमकां निवार म्हूण मागुया. आनी असल्यांच्या हातांतले आमकां निवारूंक हो सोडवंडार जो येता, ह्या सोडवंडाराची पदवी फकत एकल्याक 2 जाणांक न्हू, पूण आमकां सगल्यांक, सगळे क्रिस्ती परजेक दी म्हूण हे भेटेन मागुया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42 C32. तुझ्या उदारपंत म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक
मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांदळे बलिदान आपल्या मना खातीर मोहिमे आमच्या जाणटे पवित्र विचारावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. कोनवाळ्या बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्या ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या असोक्त भुरग्यांची भेटवणी तुजे ओगोणीत पदवेन पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासनाच्या देवा, सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगोटलें. उतरां वर त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें आनी तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणण्याची. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायत आहा. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया. तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक.
आयज गोवा लिबरेशन डे आनी आमचें लिबरेशन खरें जातलें जाल्यार आयज आमचो सरकार जायत्यो मांडण्यो काडटा. तातूंतली एक म्हणल्यार आमचे टॅक्सीस जायते वाडयल्ले आसा गोंयची उदारगत करचे पासत. जाल्यार आयच्या दिसा खेरीत भाशेन संदेश घेवया. आमची उदारगत जावपाक आमचे टॅक्सीस वाडोवपाची गरज ना. आमची उदारगत जातली जाल्यार जें करप्शन आसा गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या ऑफिसांनी जें करप्शनाचें लेवल वाडलेलें आसा तें बंद करपाक जाय. आयज बेकायदेशीर जे प्रकल्प येतात सारकें परमिशन नासतना एनवायरमेंटल क्लियरन्स नासतना ब्रायब्स दिवन तें बंद जावपाक जाय. आयज आमचो पुलीस फोर्स जो आमकां सुरक्षा दिवपाक आसा तो सारको मॅनिप्युलेट करून दवरलेलो आसा आमच्या आमदार मंत्र्यांनी, तें बंद जावपाक जाय. हेंच आमकां देणें दी म्हूण आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारून मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुठोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत गो. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत गो. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu म्हाका तुजी गरज सुखे सोनी जशें उदक तुज्या दिव्या पवित्रतेचें यत्नां चलून पळोवचें तुज्या दिव्या Jesus.
प्रार्थूया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरले ती देणी आशूंक तूंच आमकां कुरपा दी. अशें आमच्या सोडवणदाराचो जुल्म नितळ निर्मळ काळजांनी समरंभूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीनो, आयज करीत भाशेन आमी देवाक आर्गां दिवया. आवेलिनो आनी आना मारिया कुलासो हांचे बसत आयज ती आपलो लग्नाचो 25 वर्सांचो समारंभ करता आसतना आनी कांयच ह्यो नव्यान मुदयो दिवन ती आपली नवसरणी करतली. हे मिसाची भेट जाल्या उपरांत ते मुदयांचेर आमी आशिर्वाद घालता. हे मुदयांचेर आशिर्वाद करीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन घालता आसतना सगलीं आमची लग्न जाल्लीं जोडयां जीं आसात आमचे फिरगोजेन, तांचेर सगल्यांचेर आशिर्वाद मागुया. तांकां सगल्यांक मोगान एकवटान सांबाळ आनी जायत्या देण्यांनी भोव करून भुरग्या बाळांच्या देण्यांनी तांकां भर म्हूण तांचेय पासत मागुया. करीत भाशेन उगडास करचो. 25 वर्सां आदीं तुमी एकामेकाक भास दिल्ली,
एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाक विस्वाशी रावूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक. सगल्या काजार जाल्ल्या भाव भयण्यांनी हेंच केल्लें. तुमी सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन एकामेकाक विस्वाशी रावूंक, सगल्या काळजान आनी सगल्या जिवितान एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक केल्ली बासावणी तुमच्या मनान ह्या वेळार हाडात. सर्गीच्या बापा, ह्यो मुदयो तुज्या मोगाची खुणां लग्न जाल्लीं भाव भयणां एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांणी एकामेकाच्या मोगान, विस्वाशीपणान आनी रेस्पेत मानान जिवंक तूं तांकां सगल्यांक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. निमणो आशिर्वाद आतां आमी घेतले आनी त्या उपरांत अकोल न्हवरो एकामेकाक मदीं घालतली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया G4 पेज नंबर 98. G4.